आमचे आता आम्ही 2.5 वर्सां जाली आम्ही लोकांक पयलींच वाहन केलेले बाबा कोणी तर ट्रेड लायसन बीन कोणी करूंक ना आणि तो धंदो करता तेंच्यांनी येवन ट्रेड लायसना आपणाचें कितें आहा तें करपाचें लायसन एक्टिवेट करपाचें पण खूब जाणां आमी सांगले थोड्यांनी येवन भरले थोड्यांनी अजून भरूंक ना आमकां ग्रांटेड केले थोडे थोडे समजता कितें बाबा आमी बेश्टे उलयता आमी काय करना म्हणून पूण आमी हेचेर स्ट्रिक्टली आमी एक्शन घेवपाची स्टार्ट केल्ल्या आता आमी अराउंड 200 आमी ऑलरेडी नोटीस धाडलेली आहा नोटीस सर्व केलेली आहा तांकां 7-15 दिसा टायम दिलेलो आसा तांकां तर त्यांच्या शॉप नाजाल्यार दुकान कितें तरी सील करपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी आपणाची येवन ती फी भरपाची आहा आमी स्ट्रिक्टली आसा आमकां रेव्हेन्यू हांगा कांयच ना आमच्या म्युनिसिपालिटीक आमकां पगार घालपाक प्रॉब्लम जाता एकदां म्हणून आमी हे ड्रायव्ह आमी होप एक्चुअली पयलीं जावपा आसलो खंयच्या कारणान तो जावंक ना पूण आतां आमी 2.5 वर्सां आमी चालूच दवरलेलो आसा आनी हो चालूच उरतलो आमकां लोकांक त्रास करपाचे ना तुम्ही धंदो करता हांवें पयलींय सांगला तुम्ही बिझनेस करता आमकां प्रॉब्लेम ना पण एज पर कायद्याचेर तुम्ही ट्रेड लायसना ती तुम्ही भरची ना जाल्यार तुमचे कितें आहा तें आमी एक्शन घेतले आनी आमी तुमची दुकानां सील करतले आमी जाले फाटले 1 म्हयनोभर हो एक्सरसायज चालू दवरला की जे कडेन आमची रेव्हेन्यू लिकेज जाता स्पेशली हाऊस टॅक्सांतल्यान ती आयडेंटिफाय करपाची सो आमी ऑलमोस्ट 5 टिमी केल्ल्यो आनी 5 टिमीक वेगवेगळे वार्ड अलॉट केल्ले फर्स्ट स्टेज आशिल्ली जेचे ते डॉक्युमेंट्स जर तर ना तांचे कडेन ते तांणी सबमीट करपाचे सो इन द प्रोसेस आमी ऑलमोस्ट 100-150 सुमार आमी 200 प्लस आमी शोकॉज नोटिसीस दिल्ल्यो आता वी आर गोइंग टू वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट म्हणजे जेणे कोणी पयलीं दिल्ली आनी जेणे कोणी डॉक्युमेंट हाडून दिवना तांचे कडल्यान आमी आतां सिलिंग आतां आमी स्टार्ट केले कडेन अंडर सेक्शन 265A ऑफ गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट आतां एम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी दिवन सुद्दां जर आमकां अशें फुड्यान येनात सबमीट करपाक आनी विदाउट एनी ट्रेड लायसन जर बिझनेस चालू दवरता जाल्यार अशी एक्शन ही चालू दवरतली इट इज नॉट दॅट वी आर डिरायविंग सम सॅटिस्फॅक्शन आउट ऑफ दीस आमकां वायट दिसता की खंयचे तरी बिझनेस आमी सील करतात म्हणून पूण हेजो अर्थ असो न्ही की वी वील वेट एंडलेसली एंड वील ट्राय टू गिव एज मच लॉंग रोप एज पॉसिबल अशें जावचें ना सो आमी मागता लोकां कडेन की तांणी म्युनिसिपालिटी कडेन कॉपरेट करचें म्हणजे एस्पेशली बिझनेस हाऊसेसा कडेन जेणे कोणी अशें जांकां हे ज्यो पळय शोकॉज नोटिसीस पडल्या पळय तांणी फुडें येवन सगळे त्या कॉम्प्लायन्स करून घेवचें आनी बरे भशेन आपली बिझनेस चलोवचें